आमच्या जिवितान असलेच जायते फातोर आसात, जे फातोर आमच्या जिवितान जोडाय हाडटात, कोस हाडटात, आमच्या जिवीत नाका पुरो जायशें करतात. जावं आमच्या कुटुंबांत मरण, जावं कुटुंबांत काम ना जावन बेकारपण, व जावं आमची भुरगीं आमकां आयकनात, पूण जायते असलेच कोश्ट आमच्या जिवितान हे फातोर जावन येतात. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयची दोनूय वाचपां आमकां कोश्टांचेर कितें तरी सांगतात. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वयलें आमी पयलें वाचलां आनी थंय आमचो देव आमच्या सदांकाळ आमच्या आदाराक पावता, आमच्या कोश्टा दुखान तोच वांटो घेता. हाका लागून थकलोल्यांक तो शक्ती दिता, बळ नासलेल्यांक घोटाय तो दिता. तोरणे भुरगे हांकां लागून जेन्ना ते आपल्या जिवितान कोश्टवतात, ते लागून तांची शक्ती ना जायत, पूण आमच्या देवाची शक्ती केन्नाच ना जावची ना. आमचो देव तांच्या आदाराक पावता म्हणून पयलें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, सगळीं तुमी कोस करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजी शियात, आनी हांव तुमचे कोश्टूक ल्हव करतलो, हळू करतलो म्हणून जेजू आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट त्रास आसातूच, आमच्या कुटुंबांतूच कितलीशींच कोश्ट त्रास, जावं बेकारपण आसा, जावं आमी पिडेंत सांपडटा, जावं घडये आमी खुशाल आसा जाल्यार आमची शेजार सामारी आमकां त्रास करतात. असले जायते कोश्ट त्रास आमच्या जिवितान येतातूच, आनी असल्या वेळार कोण आमकां आदार करतलो काय? आमच्या जेजूचेर आमी नदर मारुया.